साळगाव रेंट बायकाच्या वादात लागून बापूय पुताचेर हल्लो करपाची घडणूक उक्ताडार आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण साळगाव वाठारांतल्या हॉटेल आल्डिया सिएस्टा लागसर रेंट बायक भाड्याक दिवपाच्या व्यवहाराविशीं जाल्ल्या वादाक लागून कांय जाणांनी मंजीत नायक आनी महेश नायक हाचेर हल्लो केलो। तशेंच जिवेशी मारपाची धमकी लेगीत दिली। उपरांत मंजीत महेश नायकान साळगाव पुलिशेंत दुबाविता आड कागाळ दाखल केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कालांगूट आसले गाडी दिवपाक गेल्ले एका फ्रेंडाक, म्हणजे गॅस्टाक गाडी दिवपाक गेल्ले। सो म्हाज्या एकट्या फ्रेंडान म्हाका फोन मारून सांगलो की तेजे आनी एकट्या फ्रेंडाक मातशे झगडी जाता, ते लोक ते तुमच्या वाड्यावयले लोक येवन मारतात म्हणून। सो कितें जाल्यार मातसो प्रॉब्लम आसा पळय, तेका आडय म्हणून आपूण येता म्हटलो। पूण हांव फुडें गेलो, जेन्ना थंयसर पावलो ऑन द स्पॉटार पावलो तेका मारतले थंयसर, तेन्ना तो सायडीक घाल्लो आनी तेका विचारलें क्या हुआ, म्हणजे भायलो तो, तेका सांगलें कितें जालें काय म्हणून। सो तो म्हणालो मारलो म्हणून हांवें, तेका विचारलें कोणी मारले ह्यो दाखय, थोडे लोक आसले थंयसर, कोण आसले दाखय म्हणून। तितक्यान एकटो आमच्याच वाड्यावयलो आसलो थंयसर, कृष्णा केरकर म्हणून। सो तेणी म्हाका विचारलो तूं कित्याक येयला रे हांगासर, तुगे दादा समजता तुका? हांवें म्हटलें ना, म्हटलें हांव त्या फ्रेंडाक मारला तेका लागून येयला म्हटलें, तुका तुजें काय प्रॉब्लम ना। मागीर तो फुडें गेलो, मागीर तितक्यान तेणी आपल्या भावाक उलो मारलो, तेजें नांव दिलीप केरकर, आनी एकलो येयलो तेजो भाव राजेंद्र केरकर। ते येयले आनी मागीर म्हाका पयलीं मारपाक स्टार्ट जाले। तितक्यान मारून म्हाका सकयल उडलो, तोंडार मुठी मारली, नाकार फाटल्यासून मुठी मारली, आनी मागीर हे जालें, बेश्टे मारीत रावले आमकां। मागीर हे करून म्हाका फुडें धांवन गेले, तेन्ना डॅडीक मारपाक स्टार्ट केलें। हांव अडोवपाक गेलो, मागीर म्हाका जमनीर उडयलो हेंच्यांनी, आनी खोट्यो बीन मारल्यो, पोटार खोट्यो मारल्यो, फाटीर खोट्यो मारल्यो, तकलेर फाटल्यान खोट्यो मारल्यो, आनी सकयल उडयलो। हांव सगळ्याक गाडयो भाड्याक दितालो। ते वाड्यावयले क्यू सिस्टम केला तेंच्यांनी, हांव तेंच्या क्यू सिस्टमाक नासलो। हांवें म्हटलें म्हाका नाका, हांव म्हटलें म्हाजो धंदो हांवूच चलयतलो। ह्यो गाडयो म्हाका कॉलिंग येता, थंय हांव गाडयो दिता, थंय तातूंत किल्लोस करता, आमकां मारता। आतां म्हाका मारला पळय तेंच्यांनी मुठी मारून, बाबलो केरकर, कृष्णा केरकर, दिलीप केरकर आनी राजेंद्र केरकर, हेंचे हांवें कांय करूं ना, कांय ना, म्हाका बेश्टो हेंच्यांनी मारला। आनी वयता थंय झगडे करता, म्हणजे आमकां मारपाक, आमच्यो गाडयो दिवपाक दिना। हेजर पुलिसान हेंचेर जायते मातशें स्ट्रिक्ट घेवचे कायदो हेजे कडेन। तू थंय रावलो, उबो रावलो? हांव उबो जालो, म्हाका कांयच खबरूच ना। हांव उबो रावलो गाडयेरूच, गाडयेर येयले तर म्हणजे मुठी मारल्यो, खोट्यो मारल्यो, आतां दोळ म्हाका दिसपाकूय हे जाता, आनी आतां छातयेनूय दुखोंक लागला म्हाज्या। तुम्ही आता पोलीस कंप्लेंट दिली? पुलीस कंप्लेंट केलाय, आतां पुलीस एक्शन कितें घेता तें म्हाका कांय खबर ना। आतां पुलिसान कितें सांगला? पुलिसान अजून कांय सांगूंक ना म्हाका। आतां तो म्हणटा तो FIR बरयता म्हणून, अजून कांय आतां कितें करतलो तें म्हाका कांय खबर ना। मेडिकलाक गेल्लो, म्हणजे प्रेशर बी वाडलेलो आहा, म्हाका सांगल्यार रेस्ट घे म्हणून। आमी रेस्ट घेतल्यार आमच्या पोटाचे भुरगे जाले कोण पळयतलो? हे तर आमकां मारतात येतना। तुमची पयली कितें पर्सनल एनिमिटी बीन? पयलीं ते क्यू सिस्टमाक लागून हें जाल्लेलें, आनी कांय ना। सो इन्सिडेंट हो घडलो की आता ते रेंट बायक आता तुम्ही वाड्यान जे ते हे दादागिरी करून करतात पळय, आणि त्यांना तुम्ही इनोसंट लोकांक तुम्ही आता ते मारून करता। आमच्याकडे फुटेज सुद्धा आहा त्याची, तुमकां फुटेज आमी दितली ती। आता हांव कितें म्हणटा, पुलिसान अजून पासून काय एक्शन घेवंक ना। आता तेंच्यांनी कशें कितें सेटिंग केलां, खंयचे MLA जावं कितें जावं कसलें कितें सेटिंग केलां तें आमकां काय खबर ना। अजून पासून कांयच ना, पुलीस आमकां खाली बरोवन दी आनी हें दी आनी तें दी चालू आहा। सो म्हाजें एकूच म्हणणें कितें आहा पळय, तें कितें आहा तें तुमी तांकां एक न्याय दिवचो।